आज एक नंबर दाल फ्राय ट्राय करतस फर्स्ट टाइम दाल फ्राय करच्या किती कसं फेंड कशी दाल फ्राय. अरे हे कसं केला तू हे कसं केलंय बेल्ट घालून बसल्या कसं झालं ते नेक पेन जातात ना हो म्हणले ना फिजिओला बी वचून कसं सांगितलं What's up guys, welcome to my new vlog आणि पुरजनाके गुड मॉर्निंग घंटे चल 7:22 आता जस्ट उठयलो. आज थर्सडे फुल डे भायर आसा. आज फुल हेक्टीक शेड्यूल आसा आणि लंच असना मागीर येवन करता म्हळ्यार म्हाका एक क्लास कॅन्सल आसा ताजी खातीर तर एक काम करता आसा हांव आतां थोरुलो फंड घालता आसा. गाइस ब्रेकफास्ट रेडी जाला. हुन थोरुलो दूध हुन केला कॉफी करता तो हुन थोर उलो घालना प्लेटान तू. चलो आता ब्रेकफास्ट करूया. गांवांत न्हू थोर उलो मेळटा ताचेच न्हू ते पोरमोळूच विंगड आसा ह्या पळोवनूच न्हू म्हाका तें उडगास येता असो. सान आसतना गांव वता आशिल्लो न्हू तेन्ना मोवमान आसना तें करचें आशिल्लें म्हाका आतां हेच न्हू ताचेच न्हू पोरमोळच न्हू तें उडगास असो. वाव चलो खाऊन घेता आणि रेडी जाता आणि क्लास वता हांगा. ओके गाईस तो हांगा आतां रेडी जाला. घंटी जाले 9:45 आता बायसर मावशीक उगी आपल्याला मावशी येवन चमकेली. हांगा पावस येता असं वेदर पळया ब्युटिफूल. चलो हांव वता नाजाल्यार आनी चड पावस येतालो. तर जस्ट घरकड आयलो आणि हांगा पुरो आतां रेनकोट आनी सुकून घालून सोडलो. येतान पावस स्टार्ट जालो. आतां थोडो फ्रेश जाता आणि घंटी जाले आतां बारा म्हाका आतां लंचा प्रिपेअर करचें आसा. तर हांव आतां हांगाच न्हू दाल फ्राय आणि शीत करता सर. शीत म्हळ्यार जिरा रायस न्ही आमगेलो उकडी रायस ओटो लायक करून दाल फ्राय करया एक नंबर. फर्स्ट हांव शीत रेडी करता ताजे मागीर दाल रेडी करया. आज एक नंबर दाल फ्राय ट्राय करता असं फर्स्ट टाइम दाल फ्राय करच्या खातीर ह्या पळय गायस वाण घालच्या बाकी आसा. कुकर दाखवून काढलें आणि आतां लायक करून खतखत काडता आणि हांव दाळ वचून हाडिल्ली. दाळ थोडी असील करून वचून हाडल्या आणि ह्या दोन्ही दाळी हांव मिक्स करता अर्द मिक्स करता आणि लायक करून दाल फ्राय करया आजी. तो फर्स्ट हांव दाळ शिजयता ताची मागीर पुरा फंडा खातीर मागीर लायक करून दाल फ्राय रेडी करया. हांगा दाळ दवरल्या शिजोवच्या खातीर. हें आतां शीत जाल्ला एग बॉयल केला. आता वचना चॉपिंग आनी करता आल्ले लसूण मिरसांग मागीर ते पुरा घालचे आसना फंडा खातीर. कांदो पुरा चॉपिंग करून पुरा रेडी करून दवरता. कसन फेंड कसन म्हाका उद्दा भितर छड जाल्ली की कसन चॉपिंग जाला. कांदो कट केला टमाटो आल्ले लसूण मिरसांग करबेव ह्या पुरा आतां फंडा खातीर रेडी केला. हांव आतां कुकर निवतस मागीर दाळ काडटा मागीर तेंचे कुकरान तो करून दाल फ्राय खातीर फंड पुरा रेडी करता. आज एक नंबर दाल फ्राय आनी आमगेलो उकडशीत देड जालो हांगा. आज म्हगेले एक क्लास दनपारचे कॅन्सल जाला ताजे खातीर हांव इतलो पुरा करून बसला आतां नाजाल्यार करनाशिल्लो. वा हे आपला गायस लायक करून दडदडी जाला. हा 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 विरला न्हू लायक. चलो हे हांगा घेतला कुकर फंडा खातीर रेडी करया. तेल घालता आणि पुरा फंडा खातीर रेडी घालता. हें पुरा आतां चॉप केला तांदूळ घालता जीर घालता हळद घालता हें पुरो चॉप केला घालता. ताजे मागीर कसुरी मेथी कसुरी न्ही कसन तें जिरा पावडर आणि ताजे मागीर धनिया जिरा पावडर तें घालता. सुपर एक नंबर दाल फ्राय करया. काम करता तोच न्हू तूप घालता. हें पळय गायस चिकी लायक करून हें भज्जो. नेक्स्ट कांदो फुल धाबा स्टाईल दाल फ्राय लायक करून फ्राय जेवा. हाजी मागीरच न्हू हांव टमाट घालता. ताजी मागीर हळद मागीर धनिया जिरा पावडर पुरा मीठ आनी घालून एक नंबर रेडी करया. गायस फर्स्ट टाइम दाल फ्राय करता सर ढाबा स्टाईल. तावल लागून जिरा पावडर घालचे. जिरा पावडर फर्स्ट जीर घालना तर पावडर कसलो जेवका. धनिया पावडर मात्र घालता. तरी हें घाल्लें आनी आतां हांव हळद घालता आनी मीठ घालता. तर फण्णाक पुरो रेडी. आतां दाळ घालता.
हो 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 हो. कशी दाल फ्राय सुपर नो आहे. हो हो या पड्या गाईस एक नंबर. आता चिक्की आणि पातळ करता ना हे चिक्की दाट झाला. ह्या पळय गाईस दाल फ्राय. हो 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 आमगे प्रिय मित्र धन्या घालच्या बाकी असं थोडं उद्दा घालता चिकी पातळ करता. प्रिय मित्र धन्या घालला आणि आमगे दाळ रेडी. एक नंबर दाल फ्राय फुल ढाबा स्टाईल. हांव आतां जेवून घेता. वेळ जालो 2 जावचे तसं गायज हुन शीत दाल फ्राय आणि बॉइल्ड एग रेडी. हांव आतां लंच करता आणि चिकी रेस्ट करता. प्लीज कमेंट केला की हांव हे दाल फ्राय कशी केलं करून फर्स्ट टाइम ट्राय करता असं. हांव बाय सरला जेवून आणि पुरा थोडे रेस्ट केलेले आणि बाय सरला कसं नाही वापस वत येयला हांगा पुरा वत हांगा पावसून दिसना आता काही चमकल कोत्ता पावसू. काली मोड जाला जाल्यार पुरा बोंबईन तूं उदक भरलेलें. आज कसन जालें कसन वतू आज पावसू दिसना. एक दिवस मात्र आसलें मग आणि आता पावसू ना. त्या पळा चलो हांव वता बघू. Later that same evening. गाईस क्लास जाल्ले छंद वेदर जाल्ला पळय छंद दिसता न्हू. चलो आता वचा थंड थंड वारे येता पावस येवचे पुढे घरकडे वचून पावया. गाईस कसन थंड वार येता सांगात. सुपर क्लायमेट एक नंबर जाला. जशी ह्या फूड सांगलेला की आज पावसाळ्यान तूं ह्या एरिया कितलें छंद दिसता पळय ब्युटिफूल या. सो हांव फिजिओथेरपिस्टा लागीं वचून आयली आनी फिजिओथेरपिस्टान म्हाका एक्सरसायज सांगला. एवरी 2 आवरली ते एक्सरसायज करचे खातीर सांगला. सो ताजे खातीर आतां करपा पडटलें एवरी डे. आनी म्हाका फीड करतना कशी बसचें पॉस्चर हे ते पुरो अशें ते एक्सप्लेन केल्लें. कसलें केल्यार ते रेस्ट मेळना म्हण ताकाय गत तसो आनी रेस्ट मेळना ताजे खातीर ते दुखता. त्यावेळेस ताणें तेच सांगलें की न्हीद ना रेस्ट ना ताजे मागीर ते पेन जाता. बट एनीवेज ताणें एक्सरसायज दिला ते करता आनी ते करून मागीर पळोवया की रिलीफ मेळटा की ना. भायर आपास यो म्हणला हांव म्हणला ताका टायम मेळल्यार येता म्हणून. मस्त घरकडे आयलो आणि मस्त ट्रॅफिक आशिल्लें येतना कंटाळ जाय. 1 घंटो लागलो म्हाका तें करून घेताना. रोड आनी चिकी स्किडी आसी म्हळ्यार स्लिपरी बरो आशिल्लो ताजे खातीर. हांगा वता दाळ तावळ केलेली 1 नंबर जाल्लेली. आतां ती हून करता आणि शीत आसा तेंचे आतां जेवता. अरे हें कसून केला तूं हें कसून जालें. हांव बेल्ट घालून बसल्या. कसं गो म्हाका ते नेक पेन जाताच ना. हो हो तर म्हणलें ना हांव फिजिओ लागीं वचून आयली. अच्छा ताणें सांगा न्ही घालूं का हांव तर अशी घाला सपोर्टा खातीर. कसून सांगलें ताणें मागीर. ताणें म्हाका एक्सरसायज दिला करूं का. अच्छा आनी एवरी 2 आवर्साक एक्सरसायज कर म्हणला. ओके म्हळ्यार नेकाचे एक्सरसायजीस अशी ते अशी फाटीर हात दवरचे आनी अशी चिन्न आतां हात तुजे ना हे काडका पडटलें. कसं एक्सरसाइज सांगला ताणें. अशी जापचे आनी अशी फाटीर हात दवरचे मागशी हिप्स सारी आनी पाय स्प्रेड करचे आनी अशी करचे. अच्छा मागशी प्रेस करची वेळ हरदी मुखार हाडून हे चिन्ह हांगा लावचे आनी अशी एक्सपेंड करचे. अच्छा ते हांगा हे मसल आसना हे हांगा स्ट्रेच जाता. अच्छा सर्वायकल. ओके तर मागीर ताणें कसं सांगलें कितले टायम ते सांगलें 2 आवर्स एवरी 2 आवर्साक करका. ओके कर ते आनी का लायक ते मागीर. तेंची ते फिडींग करून जाला म्हणटा आशिल्लो. अच्छा तर हें प्रॉब्लम पुरो जाणाक आसता. पुरो जाणा म्हळ्यार फिडींग करून ते पॉस्चरा मिती जाता. हो तर मागीर कसं पॉस्चर सांगला ताणें पयशे. पॉस्चर तर करेक्ट आसा बट खाली न्हिदोवन फीड करनाक म्हणलो. अच्छा तशी ओके ओके म्हळ्यार ते आनीक स्ट्रेन जाता सो न्हिदोवन. हां ओके 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 तर ध्यान दी ताणें कसं सांगला तुका प्रॉपर ध्यान दिवपा जाय. दिवूं कोता बाई बट कितली फॉलो जातलो पळया. ठीक आहे कर थोडे करता राहा बस स्लोली जाता रहा. आणि कसं की फटाकी वाजत असत ते पाऊस ते ऐकून असणं तो बिलच्या लागला. हांव ताका कानार हात दवरला आतां मागत ना तो भितच काय ना मागू भिवू नाका मम्मा अशें. चल आता वतस तू ध्यान रख. तुसी जा रे हो. मैं असी जा रही हूँ. तुसी ना जाऊ. ऐक मैं गेला ताण कसं एक्सरसाइज सांगला ते करता राहा कळव तुका. तर जस्ट आता घरकडे आयलो आणि आता व्हिडिओ हांगा चेंज करता. तुमकां जर व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक